वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जाल्या उपरांत सगळ्या गोंयच्या जनतेच्यो नदरो लागल्या ते गोंयचें सरकार केन्ना स्थापीत जातलें, मुखेलमंत्री कोण जातलो. निकाल जाहीर जावन सुमार एक आठवडो जावन गेलो तरी सरकार स्थापनाक केन्ना ती तारीख अजून थारिल्ली ना. दुसरे वटेन सरकार स्थापना लांबणेर घातिल्ल्यान विरोधकय भडकल्यात. पुराय देशाच्यो नदरो गोंया कडेन लागिल्ल्यो आसा, मात हे कुवाडे अजून सुटना. एके वटेन परत मुखेलमंत्री दोतोर सावंत जातलो म्हण सगळे कडेन चर्चा आसा. तांच्या नांवाचो शिक्को पडला आसलो तरी अजून हो घुसपागोंदळ कोणाक कांय समजना. कारण आयऱ्यान पयऱ्यान दोतोर सावंतय दिल्लीक वचून केंद्रीय फुडाऱ्यांच्यो भेटी घेतिल्ल्यो दिसता, जाल्यार दुसरे वटेन विश्वजीत राणे केंद्राक फावटी मारता. शेनवारा राती दोतोर सावंता बरोबर विश्वजीत राणे दिल्लीक पावल्ले दिसले. आतां हातूंत एक कितें निश्कर्श काडपाक गोंयकारांक पर्याय ना. कोण मुखेलमंत्री जातलो हो व्हड प्रस्न, सावंत काय विश्वजीत? आतां ह्या बोवाळान लोकांची समजूत जाल्यार दोतोर सावंत हो कन्फर्म मुखेलमंत्री, मात विश्वजीत राणे हांची समजूत काडपाक तांकां दिल्लीक आपोवन व्हेल्लो. मात कांय लोक अशें उलोवपाक लागल्या विश्वजीत राणेक आपोवन व्हरप म्हळ्यार ताका मुखेलमंत्री करता काय होवूय प्रस्न. कितें चल्लां तें नेमकें कळना. मात दोतोर सावंत म्हणटा सोमारा केंद्रीय निरीक्षक राज्यांत येतले. तेन्ना फुडलें पावल कशें आसतलें, कोण मुखेलमंत्री आसतलो हें सगळें ते जाहीर करतले. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.